हॉस्पिटला विषयी की ते हॉस्पिटल जीएमसी लिंक करचे म्हणून तो आणि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान एश्युअर केला की ते जीएमसी लिंकूच करता म्हणून सो ते प्रमाणे चीफ मिनिस्टर हांगा ते जीएमसी लिंक जातले सो त्यांची मागणी आहा ती डेफिनेटली फुलफील जातली. आता प्रोटेस्ट फाटी घेतले तुम्ही सगळे सध्या टेम्पररी त्यांच्यानी फाटी घेतला सो फुडें ते म्हणटात जोपर्यंत तांकां तेंचे एश्युरन्स कंप्लीट जायना तोपर्यंत ते पळयतले वेट अँड वॉच अशें तेंच्यांनी सांगलां. सो गव्हर्मेंटाक वीथ म्हणटा ते वीथ एविडन्स म्हणजे ऑन पेपर जाय म्हणटात ते सो ते ऑन पेपर तेंचे प्रोसेस चालू आहा ते जातकच तेंकाय मागीर सबमीट तेंकां केन्ना पर्यंत मागणी पूर्ण जातली म्हणून सांगिल्लें. चालूच आहे तुझे हॉस्पिटल सध्या आतां हांव नको बांधलेलेच चालू आहा आतां हांव नको कितें आनी कितें जियेलें पूण हांव आमदार जाल्ल्याक ती जी बिल्डींग तशीच बंद पडली ती कंप्लीट करून आनी जे सिवील वर्क आसलेले आनी इलेक्ट्रीक काम आसलें ते सगळें कंप्लीट केल्लें आहा आनी आतां जीएमसी कडेन तेंचे जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें आनी हेल्था कडेन ती हेणवरूय जालें. सो जे इक्विपमेंटाचे टेंडर्स आहा ते GSIDCन ऑलरेडी फ्लोट केल्ले आहा 2 टेंडर्स आहा टोटल 11 crores. सो इक्विपमेंट म्हणजे गॅस पायपलायन बीन जे इतर गोष्टी जाय ते फ्लोट केले आनी बेगीन ते जातले. केन्ना म्हणून मागणी पूर्ण जातली म्हणून केल्लें. आतां डिपार्टमेंटा फाटल्यान लागले काल क्वेश्चन विचारलेलो पण तुमकां अश्युरन्स दिला की हय डेफिनेटली आतां जातले बेगीन शुअर. पळय काल म्हाजो सेकंड क्वेश्चन इलेक्टिव्ह म्हाजो दुसरो आसलेलो आनी काल कितें जालें थंय हावजान म्हाका खबर ना. सगळे बेश्टे बोळ क्वेश्चन्स थंय कोण आन्सरूय दिना आनी खंयच्या खंय 1 वर गेले आनी 1 वर गेल्या उपरांत म्हाजो प्रश्नच म्हणजे दुसरो प्रश्न येवंक ना तो सरप्रायझींग. एनिवे तरी पूण जे हांवें सांगलें हावजान जर उलोवंक दिलें जाल्यार सगळें क्लॅरिटी मेळटली. पूण तुमकां इतलेंच सांगता झोनींग जे आहा पेडण्या तालुक्यान जाल्यार तेच्या विशयी हांव ओगी रावचो ना. सध्या कितें आहा सध्या पेपरवर्क करप चालू आहा डिपार्टमेंटाक TCP डिपार्टमेंटाक आमच्या मुद्दामून तुमकां सांगता 9 पंचायती म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा 9 पंचायतींनी ठराव घेतला स्पेशल मिटींग घेवन ठराव हालींच घेतला आनी तेंच्यांनी ठरावाची कॉपी म्हाका दिल्या की आमकां हे 39 हे नाका म्हणून आनी हे रिवोक करचें आमच्या गांवांत कसलेंच कन्वर्जन करचें न्हू म्हणून तेंच्यांनी ठराव घेवन म्हाजे कडेन दिला आनी ती आतां जबाबदारी म्हाजे कडेन दिल्या. हांव डिपार्टमेंटाक तेंचो ठरावाची कॉपी तशेंच म्हाज्या लेटरेचेर हांव तेजेर इन रायटींग तेंकां दितलो की जर तेंच्यांनी प्रोविजनल कितें केलां तें आमकां सांगचें आनी जर ते कन्वर्जन खंयचें केलां तें आमकां सांगचें आनी हे कॅन्सल करचें जो पर्यंत लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेयना तो पर्यंत. आतां ह्यो प्रोसेस जेन्ना जातलो सगळो आनी जेन्ना रिप्लाय येतलो तेन्ना आमी नेक्स्ट स्टेप कितें ते फुडें सरतले. पूण झोनिंगा विशयी आमी ओगी रावचे कन्फर्म केल्ली नोटिफाय ना म्हणून नोटिफाय तरी पूण 2,36,000 नोटिफाय जाली. आतां नोटिफाय ना तो प्रोविजनल म्हणटात ते. सो प्रोविजनल सुद्दां ऑन वॉट बेजीस केली स्क्रुटनी ना जाता कशी केली प्रोविजनल सुद्दां करूंक मेळना. सो आमकां ती प्रोविजनल कितली केली ती ऑफिशियली आतां आमी मागतले. CM जाग्यार जे हॉटेलान ते सील केले आनी ते कितें म्हणटा आमी लिजाक दिले पण अशें कळ्ळां की ते बार आसा ते रेस्टॉरंट ते तेंच्याच नांवार आसा. सो हेजे फुडें आनी कितें तुमकां हें कितें सांगता काय ना पळय कितें थंयसर जे डिपार्टमेंटान कन्सर्न डिपार्टमेंटान कितें ते आख्ख्या कोस्टल बेल्टाक बर्ज केस जाल्ल्या पासून कंटिन्यू चालूच आहा सगळ्याक. सो ते प्रोसिजर कंटिन्युअसली चालू आसा कोस्टल बेल्टाक चालू आहा त्या प्रमाणे डिपार्टमेंटान आपली एक्शन घेतली. कितें पेपर्स आसा की ना तेंकां इन्क्वायरी करून आनी फुडें धाडून आनी मिडिया फुड्यानूय येतले मागीर. सीएमान इल्लीगलिटी केली म्हणटा तूं आतां केली ओ ना केली ते तुमी डिपार्टमेंटाक विचारा. पूण म्हाका दिसता आमदार तूं मरे आमदार तूं आनी आमी थारू इन्क्वायरी जर इल्लीगल आसा इन्क्वायरी जावकूच जाय आनी जातली तेचेर. सो पयली तो तेणी स्टेटमेंट जर दिला आपले कांय ना म्हणून आपले जमिनूत जाल्यार मागीर बाकीचे डॉक्युमेंट चॅक करचे पडटले करून जी तुम्ही आमदार एक फॉर्मर CM असं स्टेटमेंट दिता की बाबा आपणाचो जागो आसा आनी ताणें कितें करून जाता अशें जाता. तूं सांग म्हाका पॉलिटिशियन तूच प्रश्नाचें उत्तरूय तुवेंच दिलां. तूं सांग कशें जाता आमदार तूं रे तुवें हय रे पूण म्हाका सांग जाता तू सांग मरे कायद्यान करूंक जायना कायद्यान करूंक जायना हे तुमी जाणा तुमी तुमच्या मतदारसंघात इल्लीगल कशें चलता. आतां इल्लीगल चलता म्हणून तेचेर एक्शन जाल्या न्हू. सो एक्शन जाल्यार फुडलो प्रोसिजर तांकां करून चालू केल्लें तेणें ते काय आतां केला
आता डेट केन्ना केला कितें केला ते डिपार्टमेंट तुमकां फुडें हाडटले पूण इतलेंच सांग सांगता मरे आमकां. पूण इतलेंच आमदार सांगता म्हणून तुका तुम्ही माहिती घेवंक ना. इतलेंच सांगता तुमकां हांवें काल विचारला इतलेंच सांगता तुका जर आग्राचेर जर कोण कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार ते इल्लीगल माझी मुख्यमंत्री म्हणून खंय तांकां सूट दिल्या कितें माझी मुख्यमंत्री म्हणून सरकार खंय तरी सूट दिता कितें आता हांव नको कशे परमिशन्स कितें दिल्यात ते केन्ना जाला आतां जाला ते डेट पळयता मग केन्ना पूण हांव म्हणजे आमदार म्हणून ते फाटीला गजाल तेन्ना पयलीं बरें बरें जी आनी एक म्हणटा त्या फॉर्मर सीएमान तुका एक बरें उतर म्हटलां आसुरो सीएम म्हटलं आमदार म्हटलां अरे माझ्या हसपाकूय कोणाक प्रॉब्लेम आला हांव कितें करूं हांव आसता दुकान सुद्दां आसता सुखानूय आसता सो तांकां जर एलर्जी आहा म्हाजी हसपाची जाल्यार तेणी केन्ना तें सांगपाचें तेन्ना हांव सिरियस रावता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.